विश्वास धरून हांव येता देवाशी देवाशी हांव येता. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमची सवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणींनो, 9 दिसाची तयारेंत गोंयचो साहेब कोण पोरी आपले जिवीत जेजूक एकटून नीज गोवाय जालो ते आमी नियालीत आयल्या. आयचे पोरबेचो विशय बागियोन फ्रांसिसाची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय. गोवाय जातलो ओ दितलो मनीस पयलो आपल्याक जाणा जाता, सोदता, अणभवता आनी उपरांत परगोडटा. तो गोवायकी उतरांनी आनी कोरण्यांनी दिवंक तयार जाता. एकाच जाग्यार आनी एकाच मनशाक ती दिना, पूण सोभोवती वेगवेगळ्या सुवातेर आनी वेता थंय ताचो पोरजोल शिपडूंक वावुरता. हेंच बागियोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान केलें. तर ताचे देखीन आमी जेजूचे नीज गोवाय जावंक मागुया. तेच परी आमचो पादविगार आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताच्या जिविताच्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी कुडी आत्म्याची बरी भलायकी ताका मागुया. तशेंच ही आयची बागियोन फ्रांसीस शावेराची परब वयलो वाड्यांतली भाव भयणी समोर रमतात. तांच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद आनी देवा बापाची भरपूर कृपा घाल म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळ्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हजो ज्ञान सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Krista
Krista बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कोण तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाकू सोडली आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाकू सोडली आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी प्रार्थूया. बाबा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भगन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतलय. त्याच आमच्या मोगाळ सडवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे थारेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावात दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सभ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गोरा देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा ससनाच्या ससनाक आमेन. इझेकियल प्रवादीच्या पुस्तका वेले वाचप. 7 दिसा उपरांत सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादले मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्यांचो राखणदार नेमला. म्हजें उतर तूं आयकताय तितले पावटी म्हज्या नांवांक तांकां शिरकाय. तुजेर आतां मरण पावलाच अशें एका खोट्या मनशाक हांव सांगीन आनी तूं तेका शिरकायनाय जाशी खोटी चाल सांदून जिये म्हूण त्या खोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाशी जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण तूं एका खोट्या मनशाक शिरकायशी आनी तरी तो आपले खोटेपण आनी खोटी वाट सोडिना जायत जाल्यार तो मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपण सोडून खोटेपण करीत आनी हांव ताची परिक्षा करी तर तो मरतलो. तुवें ताका शिरकावंक नाय म्हणटच ताच्या पातका पासत तो मरतलो आनी ताच्या प्रमाणीक करण्याचो आनीक उगडास उरचो ना. पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण पातक करिना जावंक तूं प्रमाणीक मनशाक शिरकायशी आनी तो पातक सोडून दीत जाल्यार तुज्या शिरकावणेक लागून तो जिवो उरतलो आनी तुमी तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचे उतर हे
आमचो जबाब गायनांतल्यान ह्या पुरी जातलो. सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया. सगळ्या संवसारांत वचा आनी शुभ वर्तमान परगट करा. Somes logaनो देवाक वागनात सर्वय पोरसानो ह्या विघ्नां हाडात. ह्या विघ्नां हाडात. जबाब सगळ्या संवसारांत वचा आनी शुभ वर्तमान परगट करा. O चल मोगाची ताची तिरकोशी दयाल आमचो देव सासणांक विस्वाशी. सासणांक विस्वाशी. जबाब सगळ्या संवसारांत वचा आनी शुभ वर्तमान परगट करा. बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगट करचें काम म्हटल्यार म्हाका वरवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे खुशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टा. तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बरोबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्ता. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. Gesù babaचे उतर तूं ताच्या मोगाची खबर सांग. जेसू कालोखांत उजवाड तूं आमकां बापाशी पावोंक ये. Alleluia, 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 alleluia,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगले रोसणेक शुभ वर्तमान पुरगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो. पूण जो कोण सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फॉर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटले, आठव्यो भासो उलयतले, सोरोप दवरतले आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून तांकां बरी करतलीं. आनी सोमी जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगले कडेन शुभ वर्तमान पुरगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतलो आनी बरोबर जमतले विस्ता उदेशी तांचें उतर थिरायलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणली तुका क्रिस्ता. इश्टानो, गोंयच्या साहेबाची ओ आमच्या गोंयच्या पायची ही परब भोव पुर्विल्ली. गोंयकारांक गोंयांत, गोंया भायर, परदेसांत सगलीं हे परबे समयार एकठांय येतात आनी व्हडा दोबाज्यान ही परब मनयतात. आनी आयज आमी फिरगोजकारां कशीं सगलीं एकठांय येवन ह्याच गोंयच्या साहेबाचे परबेक आमी वांटेकार जाल्या ओ घरांत रावन आमी पळयता. अशें आसतना आयज आमी एक सोबीत विशय विचून काडला. सा फ्रांसिसाची देख घेवन आमी गोवाय. सा फ्रांसिसाची देख घेवन हांव आनी तूं गोवाय आयच्या समाजांत कशें जातलें काय. इश्टानो, ओतुंबराच्या म्हयन्यांत पाप साहेबान आमकां आनीक भोक्तिवंत म्हणून आमचे पवित्र सोबेक फावो केलो. तुमी तर इतिहासाची पानां तर उस्पीत. आमचे चडशे सांत भोगतात ते 15व्या, 16व्या, 17व्या शेंकड्यांतले वो ताचे पयलीं. ताचे उपरांत कोण ना. जे कोण पयलीं आदीं जल्मल्यात तांकां उपरांत सांत भोक्त वो भोक्तिवंत म्हणून आल्ताराचो मान मेवलोलो आसा. पूण ओतुंबराच्या म्हयन्यांत पाप साहेबान कार्लो आकुतीस ह्या तरणाट्या 15 वर्साच्या भुरग्याक भोक्तिवंत म्हणून आख्ख्या संवसाराक परजोळायलो. आनी ह्या कार्लो आकुतीस ह्या 15 वर्साच्या भुरग्याक कित्याक म्हणून भोक्तिवंत म्हणून पाप साहेबान मानवलो काय. ताची 15 वर्सां ह्या संवसारांतलीं जालीं ताका ह्या भोक्तिवंत म्हणून मान दिवंक. इटालियाच्या गांवांत एके आवय बापायक सगल्याचे भाशेन हो भुरगो जल्मल्लो. पूण भुरगेच पिरायेतान ह्या भुरग्याक खंय युकरिस्टीक डिवोशन हाची चड आवड लागलेली. साक्रामेंताच्या देवोसावाची ह्या भुरग्याक भोव आवड लागलोली. आनी गोडटा आनी वेळ मेवता तेन्ना हूंय ल्हानूच पिरायेतान हूंय तो मिसांत आपल्या इश्टांक घेवन दर एका मिसाक दिसाक 2 वा 3 पावटी पासून मिसाक वेतालो. अशें आसतना तुमी जाणात युरोपाच्या गांवांत आवय बापायच्या वो लोकां मदें ही संवय आसा. जेन्ना तांची थंडी पडटा तेन्ना ती दुसऱ्या गांवांनी वेतात. आनी ही आवय बापूय जेन्ना दुसऱ्या गांवांनी वेतालीं तेन्ना हो भुरगो आपल्या आवय बापायक सांगतालो युकरिस्टीक मिरेकल
ज्या गांवांनी जाल्यात त्या गांवांनी आपणाक व्हर. जूंय विजमितां घोडल्यात पवित्र साक्रामेंताची त्या गांवांनी व्हर. आनी आवय बापूय ह्या भुरग्याक खूंय जाय त्या गांवांनी व्हेल्यात. तुमी जाणात जायते गांव आसात जूंय ही मिरेकल्स जाल्लीं आसात. आनी जेन्ना हो भुरगो 15 वर्सांचे पिरायेर पावलो तेन्ना ह्या भुरग्याक खूंय गोमन आयलें ताका ब्लड कॅन्सर आसा म्हणून. पूण हो भुरगो केन्नाच आपल्या जिवितांत आनी दुयेंसाक भिवोंक ना. आदले परी भुरग्यां बारार शिकूंक, आदले परी भुरग्यां बारा शाळेक वचूंक खेळूंक जायना म्हणून हो भुरगो तरी जाणा आसलो तरी आसतना आपलो मोग पवित्र सोबे सोवें आनी आपल्या जिविताची घोवाय दिवंक तो विसरूंक ना. तो हूंय आपल्या खाटीचेर रावून जेन्ना हें दुयेंस जालें तेन्ना पासून हूंय सदांच पवित्र सोबे पासत आनी पाप सायबा पासत हो भुरगो मागतालो हूंय. आनी जेन्ना आखरेक ताचे दीस मरणाचे पावले तेन्ना ह्या भुरग्यान एक व्हड पवित्र सोबेचें काम केलें. तो हूंय भुरगेच पिरायेरतान इंटरनेट एक्सपर्ट आसलो. इंटरनेट कशें उजार करूंक जाय ताच्या मनान आनी ताच्या हातीच्या बोटान कशें घोमतालें तें ताकाच खबर नासलें. एक देखून तो इंटरनेट एक्सपर्ट आसलो. आनी मरणाचे पिरायेर मरणाचे हातूनार आसलो तेन्ना हूंय ह्या भुरग्यान काल्लो आकुतिसान जो तो गांवांनी भेट करूंक गेल्लो थंयचे फोटू, थंयची माहिती आनी हेर गांवांनी जी मिरेकल्स जाल्यात, विजमितां जाल्यात, पवित्र युकरिस्टीक मिरेकल्स जाल्यात ती हूंय सगळी ताणें माहिती एकठांय केली, वेबसायट तयार केली, वेबसायटीचेर घातली, लोकांचे व्ह्यूज घेतले, तांकां जबाब दिलो आनी अशी करून आयज आमकां इंटरनेटाचेर युकरिस्टीक मिरेकल्स तर मारली जाल्यार जायतीं वेगवेगळीं मेवतात. ती पयलीं ताणें तयार केल्ली. भाव भयणो, हो भुरगो भुरगेच पिरायेर 15 वर्सांचे पिरायेर मेलो जाल्यार ताका सेंट विथ जिन्स आधुनीक टायमाचो भोक्तिवंत म्हणून पाप सायबान परगटलो. आपल्या दुयेंसांत लेगीत क्रिस्ताचो गोवाय तो जालो. भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमी गोंयच्या सायबाची परब मनयता तेन्ना ओंचले कुडीचो हो मनीस तरी आसतना ल्हान जावन पाद्रीपणाचो बेस घेवन ह्या धाकटुल्या माणकुल्या गोंयांत आनी हेर शारांनी येवन जेजू क्रिस्ताचो गोवाय जावंक फाटीं रावंक ना. त्या काळाची परिस्थिती जरी वेगळी आसली ते वेगळे परिस्थितीन चलून ह्या गोंयच्या शारांत तशें गोंयच्या भायर ताणें चलून दोतोन शिकून आख्याच गोंयांत तशेंच ह्यार गांवांनी क्रिस्ती धर्म परगटलो. जाल्यार ही परब जेन्ना आयचो वयलो वाडो मनयता तेन्ना कसो हो सांत भोग वयल्या वाड्यान पावलो. तूं तर साश्टीच्या गांवांत वच, साश्टीन 2 सांत फेमस, तांच्यो इगोर्जो कोपेला वो खुरीस मेवतलेच, सांत आतोन आनी सांत साबास्त्यांव. तूं तर पेरनेच्या वाठारांत यो, बार्देजाच्या वाठारांत यो, एक सांत तुका मेवतलोच, कुर्साचें वो कोपेलाचें ताका भेटयल्लें आसतलेंच, सांत फ्रांसीस. देखून आयच्या पेरनेच्या वाठारांत जायते कडेन आयज फेस्त, कोरगांव, केरी तिराकोल, आरांबोल, बामणबाटी तांची आहा, पेरने तांचो खुरीस आहा, तोय सांत फ्रांसिसाक भेटयल्ला आनी आमचे मोरजी आहा. आतां मोरजेच्या गांवांत हे वयल्या वाड्यार सांत फ्रांसिसाक कितकोन भेटयले आनी कितकोन पावलो सांगतात ते भाशेन आनी इतिहासाची पानां तर उस्पीत अशें मेवता. तुमचे कोपेल जावचे आदी पयलीं हूंय एक लाकडाचो खुरीस आसलो. आदी आमचो लोक गोवडी गोरवां आसतालीं आनी दोंगरार ही गोरवां घेवून आनी परत येता तेन्ना
ह्या कुर्साचो ताणी बांदलेलो हुंय घोवड्यांनी बांदलेलो तो कुरीस वेताना आनी गोरवां घेवन दोंगरा वेल्यान कुशीक आशिल्ल्या परत येताना ती हुंय ह्या कुर्साची बुजवण करून वेताली. वाड्या वयले गांवचे कोणूय निर्णय घेता जाल्यार ह्या कुर्सा लागीं घेताले. हाकूच लागून हो घोवड्यांनी बांदलेलो कुरीस उपरांत सवकास उदरगत जशी जाली तेन्ना फातरांनी बांदलो. तातूंत हुंय सा फ्रांसिसाची इमाज तेन्ना उबारलेली. कोणें उबारलेली, कितकोन पावली हाचें इतिहासान पानाच्या बरयलेलें ना. म्हणटात आमची फिरगोस तेन्ना जावंक नासली. आमची आवय फिरगोस आरांबोल आसल्या कारणान आनी थंयचोय लोक गवंडी आसल्या कारणान थंयचो लोक असो येतालो आनी हे वाटेंतलो लोक आपल्या गोरवांक घेवन ते वाटेनूय वयतालो. घोडे तांणी घोडी दिल्ली व आमच्या लोकांनी जे कोण भायर आसात बॉम्बयच्या शारांत तांणी घोडी हाडलेली जायत. देखून पेरनेच्या वाठारांत पयले सा फ्रांसिसाचें उबारलेलो कुरीस आरांबोलचो बामणी बाट तो पयलो सा फ्रांसिसाक उबारलेलो. उपरांत केरी आनी त्या उपरांत म्हाका दिसता कोरगांव. पूण मोर्जेकाराक आयज एक व्हड अभिमान इतिहासाची पानां तर उस्पीत बामण बाटी आनी वयल्या वाड्यार बाराबोर उबारलेलो हो हुंय सा फ्रांसीस. त्या उपरांत तें कोपेल जालें. केन्ना जालें हें म्हाका मेळोंक ना. आनी हाची माहिती तुमच्याच वाड्यान जेन्ना एका दिसाक हांव बेजिमेंताक गेल्लो क्रायस्टागेर तांच्या वण्टीचेर एक आदी तांच्या कोणें तितीव वो तिमायन म्हाका खबर ना कोणें तरी एक तुमच्या गांवच्या वयर एक पोयम बरयलेली आसा. कोण तो मनीस कसो हो ह्या गांवचो इतलो व्हड मनीस ज्या भायल्या गांवांतल्यान बॉम्बयच्या शारांत पोतराचेर ही माहिती बरयली हें वर्णन केलें. ताची वासपूस करतना ताणेंच बॉम्बयच्या एका पेपराचेर हो नामलेख बरयलेलो आनी इतिहास बरयलेलो आसा. देखून ही तुमची परब भोव पुर्विल्ली आनी पुर्वजांची परब. देखून भाव भयणो आयचे परबे सुमयार आमी ही परब मनयतना आयज आमच्या जिवितांत कितेंय तरी शिकून या. आयच्या पयल्या वाचपांत देव कसो आमकां सोडून आनी देवान कशें आमकां सोडवणेची पावलां मारल्यात हाचो इतिहास आमकां मेवता. जाल्यार भाग्योन पावलू कोरीतकारांक बरोवन आमी जेजूक कसो परगोटला आनी कसो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक परगोटूंक जाय हाची आमकां गोवायकी दिवंक जाय हाचो उगडास कोत्ता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 11 जाणांक आपूण पुनर्जीवन जावन स्वर्गार वेचे आदीं हें कार्य तांच्या हातांत घालता. कशे तरेन तांणी परगोटणार जावंक जाय आनी कशे तरेन देवाच्या उतराचे ते गोवाय जावंक जाय हें आयचें शुभ वर्तमान म्हाका आनी तुका उलो करता. आयची तिनूय वाचपां आमच्या काळजाच्या पोड्ड्यार सादोल्याच आसतलीं. सा फ्रांसिसाची देख घेवन क्रिस्ताचे गोवाय जावंक म्हाका आनी तुका एक व्हड आव्हान आसा. देखून आयज आमी 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. आयचो पयलो संदेश पातकाचें जेवण रांदचे बोलदेक गरीबसाणेच्या कोळशांचेर चुलीर चूल करून खाल्ल्यार अदीक बरें. पातकाचें जेवण रांदचे बोलदेक गरीबसाणेच्या कोळशांची चूल करून खाल्ल्यार अदीक बरें. उदेंतीक उदेतलो सुर्या ओस्तोमतेक बुडोवचे बोलदेक मळबार नदर मारून नोकेत्रांचो आसरो घेतल्यार अदीक बरें. व्हडपण मिजास आडशेपण दुसऱ्याक माडोवचे बोलदेक क्रिस्ती तत्वां झेल्यार तुवें आनी हांवें अदीक बरें. देखून तुज्या जिविताची नवसरणी कर. आशेक लागून व्हडपणाक लागून मिजासीक लागून
दुसऱ्याचें जिवीत माडोवंक, दुसऱ्याच्या जिवितान कोश्ट घालूंक, दुसऱ्याचें जिवीत जोड करचे बदलेक तें लोव करूंक वावूर आनी हाकाच लागून तुज्या जिविताची नवसोरणी कर. आनी तुज्या जिविताची नवसोरणी करतना तुज्या जिविताचेर नदर मार. देखून आयच्या सुरवातेच्या उतरान बेस बरे तरेन वाचल्यांत. जेजूचो गोवाय जातलो जाल्यार पयलीं हांवें आनी तुवें म्हज्या जिविताचेर नदर मारूंक जाय. देखून तुज्या जिविताची नवसोरणी कर. ह्या पातकांतलो भायर सरून क्रिस्ताची तत्वां आपणावची तूं तोजवीत कर. उलयतेल्याचें तोंड आनी चिंतेल्याचें मन कोणेनूच बंद करूंक जायना. दुसरो कितें चिंतलो, दुसरो कितें उलयतलो हाचे चिंतून तर तूं क्रिस्ती जिवीत जिवंक फाटीं रावलो जाल्यार घडये सोडवणेचें दार तुका बंद जायत. देखून तुज्या जिविताची नवसोरणी कर आनी सान फ्रांसाची देख घेवन क्रिस्ताच्या येण्याक हांव आनी तूं तयार जावया. हो आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. दुसरो संदेश, कागद पिंजूंक सोंपें पूण तेच कागदाचेर बरोवन आमची जाणविकाय वाडोवंक बोआ गोड. दुसऱ्या उतरांनी, दुसऱ्याक किकोंत करूंक सोंपें, दुसऱ्यांक वाकाणूक न्हय. देखून दुसऱ्यांक किकोंत करचे सुवातेर, दुसऱ्यांक वायट म्हणचे सुवातेर दुसऱ्यांक बरें उतर दिवंक शींत. आदींची 5 बोटां एक सारकी नात. दुसऱ्यांक आहा तसो मानून घे. हेणें कित केलां, तो कितें तेश करून जियेता तें तुका पडना. तूं तुगेलें जिवीत जिये. हें करूंक वावूर. आनी हें करून सान फ्रांसिसाची आमी देख घेवया आनी गोवाय जावया. क्रिस्ती जिवीत जावन आसा एक धांवपाची स्पर्धा न्हय. कोण पयलीं येयलो, कोण दुसरो येयलो, ही धांवपाची स्पर्धा न्हय. क्रिस्ती जिवीत जावन आसा यात्रा, जंय आमी सगळीं बरोबर येता. देखून तुज्या जिविताची नवसोरणी करतना आनी दुसऱ्याक मानून घेतना बाराबर आनी सांगाताक घेवन चल. हांवेंच करपाचें, आमीच करपाचें, 5 जाणांनी करपाचें, 2 जाणांनी करपाचें, हें पवित्र सभेचें मन न्हू. क्रिस्ताचो गोवाय जातलो जाल्यार सगल्यांक मानून घे, सगल्यांक वांटेकार कर आनी सगल्यांच्या संगाताक पावलां मारूंक घे. ही आयची दुसरो संदेश. आनी तिसरो संदेश, आमी जबाबदारेची नागरिकां जावया. The world or the environment, the world is not a bad. Today world suffers not because of violence of a bad people, but because of silence of a good people. आयचो समाज कोश्टवता, आयचो समाज निष्ठूर वाटेनी तर पावला आनी मारला जाल्यार बरी मनशां ओगी आसात. देखून जबाबदारेची नागरिकां जावन आनी सान फ्रांसिसाची देख घेवन क्रिस्ताचो गोवाय जा. आपणाक दूख भोगल्या बगर दुसऱ्याचें सूख गमना. देखून तुजें दूख जाणा जावंक, दुसऱ्याचें सूख अनुभवंक तुजें दूख पयलें जाणा जा. हेंच करून आयज समाज जायत्या दिशेनी आपली पावलां मारता. आयचो सरकार म्हाका आनी तुका काळोखान घालून आपूण जाय तसो लूटमार करता. देखून आयच्या समाजान तुवें आनी हांवें गोवाय जावंक जाय. देखून सान फ्रांसिसाची देख घेवन क्रिस्ताचो गोवाय जावंक तोजवीत कर. जिवीत नवसोरुया, दुसऱ्यांक मानून घेवया आनी जबाबदारेची नागरिकां जावंक आमी तोजवीत करुया. हेंच करून तुका आनी म्हाका ह्या आयच्या मिसा बलिदानांत ह्या आल्तारार येतेल्या उंड्या सोऱ्या रुपान येतेल्या जेजूक म्हाका आनी तुका बोळ मागून घेवया.
सगळी आमी उबी रावुया आनी वेळार आमचो भावात सगळी आमी सांगातान आनी कास्ताल्यान उच्चारुया. सतमंधा देवाक सर पदवीदार बापाक सगळ्या पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ताक तुझ्या एकल्याच पुताक आमच्या सुल्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अंकवार मरिथान समलो पांच परत खावत आनी कृष्ट सुचले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो ताका पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसाक मेळातलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवीदार त्या बापाच्या उत्साहात बसला त्रिदान जिव्या मनांची मनसुबी करून घेतलो सदमंथा पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र भक्तांचो एकठार पातकाचे बक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी स्पवर्थ आनी वेळार आमचे जणकल्याचे गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. पवित आमची सभा ओचीत देवा मंदिर देवा रोगतान केली एकूच मोगा फामीर. पवित सोबेच्या वडिलांनी भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे नीज गोवाय जावन आपले पोरजेक नमुने जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कोर काकूत कोर. सगल्यांक एकूच जिवीत सगल्यांक एकूच बापूय सगलीं देवा भुरगीं असली आमची फामील. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून ल्हाना दुर्बलांक नीत आनी तांचे होक तांकां दिवंक आनी अदीक करून श्रिश्टी सांबाळूंक पावलां मारूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कोर काकूत कोर. सांत फ्रांसीस शावेरा वडा कुंवरा रात दीस आमच्या मोगान लासतल्या बेसांवगाल सायबा शारा गोंयच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या. कोविड-19 पेस पिडेक लागून मुनिस्कूल भारी दुखवला आनी भियेला. असल्या वेळार भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन देवान आमकां राखूंक आनी दुसऱ्याची सेवा चाकरी करूंक बोल दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कोर काकूत कोर. बेपरवा करून संवसाराची देवाची तुवें केली चाकरी आमी सोमेस मागता म्हजो तुजी कोत्ताय मोन मिलाग्री वय मिलाग्री. ह्या समाजांत नव्या वातावरणांत आमी सोगोट जियेतना एकामेकाचें वर्तेपण सांबाळून आमच्यो जबाबदारी पालून आनी दुसऱ्याचें खाशेलेपण राखूंक माग एक जिवाल समुदाय कोर म्हूण आनी ह्या वरवीं आमकां जेजूचे गोवाय आमी ह्या समाजाक जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कोर काकूत कोर. देवान तुजेर आशिर्वाद घालूंक आपल्या मोगान तुका सांबाळूंक तुजेर आपले मुखामोल फाकूंक संतोष आनी शांती तुका दिवंक. आयज
जोल्म समोरमतल्या आमच्या पाद्र विगारा पासत मागुया. आमच्या गावांत वावर कोत्ताना पवित आत्म्याची कृपा आनी जानवाय तशेंच कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आमी देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट कर. बोदर बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गीत गावया C16 धुपाचो जसो पोरमोळ पेज 35. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मन दातोसलें जावं म्हूण मागलात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा स्वर मनशाच्या दारोखा आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळलोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जमा करूंक भगवंत फ्रांसिस्काक माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशेंच जिणेचे चालेंत शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक लायूं. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सर पदवीदार बापा स्वर्गान संवसाराच्या शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आमच्या जोन एकल्याच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय.
तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुज्या सोडवणीचो फूड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपणी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाळो वतलें. ए म्हज्या उगडासाक करा. Mavarataco gutu por gotu तुझ्या पुसानी पुनः जीवनपणा बोरमी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या वागिवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून ते आमच्या भावा भयणाची काकलीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येताल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची
आनी वयलो वाडो ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या कुटुंबाची आनी दर एकल्या वांगड्याची दया कर आनी तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती भगवंत जुजे तुझ्या पोधी भगवंत जुजे वाज भगवंत फ्रांसीस शावेर पदवासो भगवंत आंतन भगवंत दोन दुथा आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचो जेजू वरवीं त्याचो जेजू सांगाता त्याचो जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकवयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकवयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तुजी आमची पातकां बस आनी आमकां कांय पडू नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरो मातशें अंतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. देवाक लूट करची न्हय आसा तशी बसूनच रावात. एक एक वळ यादनी घेतली तेन्ना सायडीन एक एक वळ सोंपतच दुसरे वळीन मागीर कमल्याक घेवन घेवचें.
जेजूक आमच्या काळजान घेवंक वेताना आमी गीत गावया D9 एक तुजी आज्ञा आमकां पेज 51. तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बाबा तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बाबाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बाबाच मोगान तूं जेलोय ताच्यो आज्ञा सदां पाळू आमी तुज्यान जेतोल्या तुजी आज्ञा तशेंच पाळू एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बाप्पा, भगवान फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटयलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवंत दोन परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदीं उपसय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपुण्याक सोबता तसलें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावरड्याक तुवें बसयल्लां तें इनाम जोडूंक पाव. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमचे बसी. भाव भयणीनो आनी मोगाच्या इश्टानो, आयज म्हज्या बापायचो दीस जाल्ल्या कारणान हांवें ताका चड कांसार करूं जायना. सो देखून बापायची उतरां म्हजी गोत्ता ताच्या पुताची आनी ताच्याच ताळ्यांतल्यान आयज हांव उलयतां. पयले सुवातेर सगल्याक मोर्जेकारांक जी कोण ह्या गांवांत आसात, परदेसान वावर करतात आनी भायर आसात, म्हज्या बापायच्या म्हणल्यार म्हज्या पादविकाराच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी ह्या गांवांत वावुरतेल्या माद्र भयणाच्या नांवान सगल्यांक तुमकां आनी किरीत भाशेन वयलो वाडो हे समुदायांतल्या दर एका गोराब्याक, भुरग्या बाळांक आनी परदेसान आशिल्ल्यांक आमी उनुनीत सान फ्रांसिसाची परब तुमकां आवडेतांव. तुमचेर, तुमचे फामिलीचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी सान फ्रांसिसाचे मजतीन तुमचो घोराबो सुरक्षीत एपिडे वेळार सांबाळूं म्हणून आमची मागणी. विश यू अ व्हेरी हॅपी फिस्ट. पयले सुवातेर बाबण्यो दिनवासनी हांव आठयतां वयलो वाडो. आमी कोवीड परिस्थितीन आसतना तुमी हो निर्णय मानून घेतलो आनी ह्या मिसांत वांटेकार जालीं. जी कोण घरांतान पळयतात ती वांटेकार जालीं म्हणून आमी सोजमतांव आनी तुमकां काळजांतान दिनवासता. अशींच पवित्र सोबेची काशा वांगडी जावन सान फ्रांसिसाची देख घेवन क्रिस्ताचे गोवाय आमी जावया. तेच परी कालच्या दिसाक ही समुदायान येवन सगळी आमच्या फिरगोजीची नितळसाण केल्या, फुलां घातल्यात आनी सगळी सोबिताय तांणीच केल्या. देखून सगल्या त्या समुदायांत रावतेल्यांक कालच्या दिसा साफाय केल्ल्या पासत आमी तुमकां दिनवासी. तुमचे उपकार आटोवंक जायना. हांव सदांच म्हणटा, मोर्जेकारां बरीं, वायट न्हू. तांच्या काळजान देवाचो मोग आनी पवित्र सोबेचो मोग आसा. देखून भाव भयणीनो, हो तुमी दाखयल्ल्या मोगा पासत आनी हे तुमचे सेवे पासत आमी काळजांतान दोगांय दिनवासी. किरीत भाशेन आमचे दिनवास आयज सगलीं वाड्या वयलीं सगलीं एकठांय जावन भुरगीं वाडलोलीं सगल्यांनी आयज गायोन केला. परबी तुमकां जेन्ना तरणाटीं भुरगीं फुडें सरतात तेन्ना पवित्र सोबेचो फुडार गोमोन येता. तर हेस्ता बरोबर तुमकां सगल्यांक गाय मंडळाक आमी पादविकाराच्या नांवान दिनवासता. आमचो जॉयल थोड्याच दिसांनी वेतलो, आपल्या फुडारा पासत आपल्या कामाक लागतलो, पूण ताणें ह्या आमच्या गांवच्या तरणाट्यांक तयार केल्यात. सो तांच्या तरणाट्यांक, जॉयलाक आनी ताच्या बरोबर आशिल्लो सांगाती मानेलाकूय पादविकाराच्या नांवान दिनवासता. ही लायव्ह स्ट्रिमींग तुमचे मेरेन पावोवंक तांणी जायतो वावर केला. तांकांय आमचे दिनवास. हांव सोजमोतां, म्हाका दिसता आनी आमकां सांगलां ते प्रमाणे इग्निशियसान तुमच्या कॉपेलान कितें स्क्रीन घातल्या आनी कोण जाणटीं आसात तांकां पळोवंक, मीस पळोवंक आदार केला. ताकाय आमचे दिनवास. ही सवलती तुमचे मेरेन हे मिसान वांटेकार जावंक ताणें केल्या पासत आमी इग्निशियसाकूय काळजांतान दिनवासता. भाव भयणीनो, आयज तर म्हज्या पादविकाराक सोबे माजार दिनवासूंक ना जाल्यार हांवूय तरी चुकतलो. देखून सगले तुमचे जी कोण ह्या मिसान वांटो घेतल्यात, घरांतान वांटो घेतात, परदेसान आसात, सगल्या मोर्जेकारांचे ताळे एकठांय करून हांवूच म्हज्या बापायची आयज तुमच्या नांवान ताका जल्माची परब आवडेता. आंगान
मोठो हो जायत आनी मातसो मोठो जायत पूण ताज्या फुड्यान जियेतलो रावतलो आनी जेवतलो एकाच उतरान ताज्या बारा सांगातान वावुरतलो ताजी बरेपणां आनी मिलाग्री अनुभवतलो हेंच म्हज्या पादविगाराचें खाशेलेपण ताज्या सांगाता वावरून जाय तें कितें बरेपण म्हज्या जिवितान हांवें अनुभवलां पयलोच ब्रादर न्हू हांव ताज्या सांगाता वावर करूंक म्हजे फुड्यान जाय ते ब्रादर तो आसलो ते फिरगोजेंतान ताच्या हाताखाल वावुरल्यात तुमकां खंयच्याय ब्रादराच्या तोंडांतल्यान खंयच्याय पाद्रींतल्यान केन्नाच वायट उतर पादविगाराचें केन्नाच आयकोंक मेळचें ना खंयच्याय पाद्रीच्या वो ब्रादराच्या तोंडांत इतली गिरेस्तकायेन भरलेलो म्हजो पादविगार देखून हांव सदांच म्हणटलो आनी आतांय म्हणटा म्हजो पादविगार म्हजें भांगार आयज जें कितें आमी केलां सांगातान केलां तें पादविगाराच्या मार्गदर्शनान केलां केन्ना दीस येता आनी केन्ना रात जाता तें आमकां दोगांयकूय खबर ना आनी केन्ना न्हिदोंक वयताय ते कित्याक 12 जालीं 1 जालीं एकामेका कडेन उलोवन एकामेकाची फकाणां घेवन आपल्या जिवितांतले अनुभव सांगून आनी म्हजेय जिवितांतले अनुभव सांगून आमी दोगांय दिसान दीस वाडत आसात देखून पादविगार सोबे माझा सगळ्याच्या नांवान तुज्या सगल्या गिरेस्तकाये पासत सगल्या बरेपणा पासत आयज तुका दिनवासता जो कोण म्हज्या बापाक वळखता तो ताच्या पुताक वळखता जो कोण ताच्या पुताक वळखता तो म्हज्या बापाक वळखता जेन्ना पयलींच नेमणूक तुमच्या गांवांत जाल्ली आनी बिस्म साहेबान चीट म्हज्या हातांत दिली आनी पादविगार म्हाका मेळोंक येयल्लो तेन्ना अशें म्हणलेलें ब्रादर तूं गांवांत येता हांवूय न्यू तुवूय न्यू दोगांयन कितें जाता तें सांगातान करया आनी खरेंच सांगता जे कितें निर्णय घेतल्यात जें कितें कितें केलां तें दोगांयनी सांगातान केलां आनी पादविगाराच्या सांगातान खरेंच वावरूंक हीच म्हजी गिरेस्तकाय देखून पादविगार ह्या तुज्या सगल्या बऱ्यापणा पासत आयज देवाक दिनवासतना तुज्या जल्माची आनी फुडल्या वर्साक हाफ सेंचुरी मारपाची तुका आदींच फुडें हांव तुका पोरबी दितां आसल्यार फुलोवया सो तुमकां तुमच्या नांवान म्हज्या पादविगाराक आयज सोबे माजार दिनवासता आनी ताज्या बरेपणाची हांव तुस कोत्तां सगल्यांक आनीकदां देव बरें करूं तुमी सगळीं मांदावड केल्ल्या पासत आनी खेरीत भाशेन थोडे तरणाट्यांनी कोदेलां गावन वावरल्यात तांकांय आमचे दिनवास तुमी जायतीं जाणां हे मिसान वांटेकार जाल्या म्हणून तुमकांय आमी दिनवासता म्हज्या पादविगारा पासत तुमी आयच्या दिसाक मागले म्हणून सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं आनी सांव फ्रांसिसान आमच्या दर एकाच्या गोराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं देव बरें करूं आशीर्वाद घेवंक उबी रावया आपल्या बरेपणान आमच्या जिवितान बरेपण हाडटलो देव सदां तुमच्या सांगाता आसूं जिवितान आमकां गोवाय जावंक भगवान फ्रांसिसाक आमच्या सांगाता दवरून आमच्या जिवितान आमकां बरेपणाची वाट दाखयतल्या देवाचें बरेपण आसा ह्या सांगातान सदां तुमी गोवाय जावंक वावरूं आनी ह्याच देवाच्या बरेपण सुभापणी सदां तुमचे सांगाता आसूं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी जिवीत न्हवसरूंक दुसऱ्यांक मानून घेवंक आनी जबाबदारीची नागरिकां जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा
liboro corutum, talio pedator Christa, Zuiti mondam so Deu, Zuiti mondam so Deu, Zoi Jesu, Zoi Jesu, Zoi, 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 Zuiti mondam so Deu, Zuiti mondam so Deu, Zoi Jesu, Zoi Jesu, Zoi, Zoi, Zoi. आपल्या भक्ताची जिणे जेजू जोय दिवून जालो, आपल्या जोयतान भक्तांकूय सासनांक जोय दिवून केलो. Zoy diwon आमचो देव, जोय दिवून आमचो देव, जोय जेजू, जोय जेजू, जोय, जोय, जोय. Zoy diwon आमचो देव, जोय दिवून आमचो देव, जोय जेजू, जोय जेजू, जोय, जोय, जोय. Nos va